हॅलो फ्रेंड्स, देव तुमकां सगळ्यांक बरो दीस दिवं। म्हजें नांव जेनी आनी म्हाज्या कुजनान तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आसा। आयची रेसिपी आसा एग एंड चिकन सँडविच। आमकां फकत जाय कितें उकडलेली तांतयां इल्ले बोनलेस कोंबयेचें मांस आनी हे रेसिपी एकदम सोंपें आनी झटपट जाता ते हे रेसिपी आसा। चला मागीर पळोवया कशें करचें ते एग एंड चिकन सँडविच। चिकन आनी तांतयेचें सँडविच करपाक आमकां हे सगळे वस्तू जाय। तर सगळ्यान पहिले हांवें गॅस चालू केला आनी तेचे वयर घातला एक फ्राय पॅन मातशें गरम जालें की ना की तेतून हांवें घातला मस्को हांवें घातला एक व्हड कुल्यार मस्को घातला। ह्यो आमचो नॉर्मल अमूल बटर यूज केला हांवें। अनसॉल्टेड बटर यूज करपाक नाका हेतून, कित्याक अमूल बटराची टेस्ट बरी येता हे सँडविचीन। आतां तुमकां हांव सांगता की ह्या रेसिपीन हांवें खीच मीठ घालूंक ना, कित्याक आमच्या घरान मीठ मातशें उणेंच खातात आमी। आनी प्लस जे आमी यूज केल्यान हेतून फॉर एग्जाम्पल बटर, मागीर आले लसणाची पेस्ट आनी ते सिजनींग तेतून सगळ्यांनी मीठ आसता, म्हणून हांवें मीठ हेतून घालूंक ना। पूण प्लीज तुमी जर मीठ मातशें सुबेज खातात तर तुमी मीठ घालूं जाता। तर पळय रेसिपीक हांवें कितें कितें केलां। आतां मस्को मेल्ट जालो की ना की तेतून हांवें घातलें हे कोंबयेचें मांस, हे बोनलेस करून घेतलेलें हांवें। आनी तेचे वयर हांवें घातलेले इल्ले काळी मिरयांचो पावडर आनी आले लसणाची पेस्ट। मातशें हेतूनसून उदीक सुटलें की ना की आमी हेतून घालूंक जाय 2 हरी मिरसांगोय तुमी आपले टेस्टच्या प्रमाणे सुबेज नाजाल्यार उणेंय करूंक जाता, नो प्रॉब्लेम। नेक्स्ट हेतून हांवें घातला इल्ले रेड चिली फ्लेक्स। जर तुमचे कडेन रेड चिली फ्लेक्स ना तर काश्मीरी चिली पावडरूय घालूंक जाता। आनी तेचेत मागीर हांवें घातला ऑरिगॅनो पिझ्झा सिजनींग। आतां एक खंयचेंय सिजनींग तुमी यूज करूंक जाता, पिझ्झा सिजनींग, पास्ता सिजनींग, नो प्रॉब्लेम। आनी बस पळय आतां 10 मिनट जाले की ना की आमचें मांस एकदम रेडी जालें, एकदम सॉफ्ट जाला, ज्युसी जाला। ज्युसी जर तुमकां जाय तर आतां हांव तुमकां एक टीप दिता की मांस जेन्ना आमी घेतात बोनलेस तेन्ना लेग पिसेसाचे बोनलेस घेवंक जाय। आनी पळय आमचें फिलींग रेडी आसा आनी फिलिंगान भितर घालूंक जाय आमकां तांतयां। तर तांतयां हांवें पयलेच उकडून दवरलेले। 2 तांतयां घेतल्यान हांवें आनी तेका एकदम खतखतीत उदकान घालून तेका बरो करून हांवें बॉयल करून घेतला 10 मिनट। म्हणजे ते हार्ड बॉयल्ड, म्हणजे मातशे भितरले ते उदे आसता न्हू ते बरे हार्ड बॉयल जाता 10 मिनटांनी। तर तांतयांक आमकां हे चिकनान भितर श्रेड करून घेवंक जाय, किसून घेवंक जाय भितर, म्हणजे एकदम बारीक जाता ते हे कातरुनूय घेवंक जाता, नो प्रॉब्लेम। आनी तेच्याच उपरांत हांवें घातला हेतून इल्ले कॅप्सिकम, हे ग्रीन कॅप्सिकम हाल्ले म्हाजे कडेन घरात तेच घातला। 2 ते 3 कुल्यारां हांवें घातला हेतून मेयोनीज। आतां ही एकदम बेसीक रेसिपी आसा, म्हणजे मांस, तांती आनी मेयोनीज। आतां हेचे वयर तुमकां कितें कितें घालूंक जाय तें तुमची खोशी। हांवें घातला फॉर एग्जाम्पल पळय आतां इल्ले स्पायसी सॉस घातले आनी इल्ले ग्रीन कॅप्सिकम। तुमी हेचे वयर कितेंय घालूंक जाता, तुमची चॉयस। आतां आमची फिलींग रेडी आसा आनी एका बरें क्रंच जाय म्हणून हेतून हांवें इल्लो कॅबेजीचोय कातरून दवरला कुशीक। आतां स्लायसी घ्या तुमी पावाच्या आनी भितर 1 ते 2 कुल्यारां तुमी हें फिलींग घालून वयल्यान इल्ले कॅबेज घालून हेची सँडवीच रेडी जातली। आतां फिलींग कितलें घालूंक जाय तें तुमचे खोशी प्रमाणे आसता। म्हणजे हांवें तर हे धाकटुलो पाव आहलो म्हणून हांवें 2 कुल्यारां हेतून फिलिंगाचे घातल्यान। पूण हे जे आयज रेसिपी केला हांवें तातूंत तुमी 4 ते 5 सँडविची करूंक जातात। पूण हे डिपेंड जाता की तुमी कितले फिलींग घालतात भितर। मिनिमम 4 ते 5 सँडविची करूंक जाता हेतून। तर पळय हांवें आतां हेतून फिलींग घातले, मागीर हेचे वयर हांव घालता ते कॅबेजीचो घालता आनी सँडवीच बंद करून रेडी। तर तुमकां ही रेसिपी कशी दिसली म्हाका प्लीज तुमी कॉमेंट करून सांगा तुमकां ही रेसिपी कशी दिसल्या ती। आय एम श्योर तुमकां सगळ्यांकूय ही रेसिपी बरीच दिसल्या आसतली, कित्याक एकदम सोंपें रेसिपी आसा आनी घरांतली सगळीं हेका एकदम बरें करून खातात आनी एन्जॉयय करतलीं। आनी म्हाज्या व्हिडियोक तुमी प्लीज लायक, शेअर आनी कॉमेंट करा। आनी म्हाजे व्हिडियोक पळोवंक तुमकां खूब खूब धन्यवाद।